गोवा 365 च्या कोकणी खबराचित्रांनी येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. भाजपा सरकारान उण्या अधिवेशनाची परंपरा तशीच वेली फुडें. आदी 27 ते 31 मेरेन जावपाचें आसलें. रामनमीच्या नांवान गाळो एक दीस. सरकार कोणाक भियेता? लोकांच्या प्रश्नाक काय विरोधकांक? विचारतात फुर्योज विरोधक. त्रिपुरा विधानसभा वेंचणुकेत भाजपान मेळयलो स्पष्ट जनादेश. पूण दुसऱ्याच दिसा साबार वाठारांनी जाल्यो दंगली. भाजपा आनी विरोधी पक्ष कार्यकर्त्यां मदीं केस्तांवदी कोफुसांव. वाडयली पोलीस गस्त. वर्सावळी प्रमाण आल्तीन फुल्ले निर्मला इन्स्टिट्यूटाचे आबोल्यांचे फेस्त. अंदू बायलांनी दंडनायलो घुमटा घाल. पारंपारीक ताये बरोबर पळोवपाक मेळ्ळो विज्ञान तंत्रज्ञानाचो सुमेळ. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भाजपा सरकारान उण्या अधिवेशनाची आपली परंपरा तशीच चालू दवरल्या. आदी 5 दीस जाताले अशें सांगून रामनम आयल्या अशें म्हणत विधानसभा अधिवेशन 4च दिसांचें केलां. 27 ते 31 मेरेन जातलें. पूण 30वेर काम बंद. रामनमीच्या नांवान एक दीस कित्याक गाळो? विरोधक विचारतात. सरकार घटनात्मक गजाली परस धार्मिक गजालींक चड महत्व दिता हे सरकारान परत परत हायलायट केला. हाच्या आदी सरकारी खर्चान देवळां उबारपाची घोशणा करून सरकार वादात सापडिल्ले. गोंयांतल्या बुदवंतांनी सरकाराक उजरावन काडिल्ले. विधानसभा अधिवेशन ही लोकसभेची बुन्याद, संवैधानीक हक्काचो मंच. पूण गरजो आनी घटनात्मक अधिकार फाट्यार मारत परत सरकारान 5 दिसांचे अधिवेशन 4 दिसांचेर हाडला. आनी तेवूय खंय रामनमीक लागून. विरोधक अर्थातच निर्शेल्यात. रामनमीच्या नावान या सरकारान एक दीस बिझनेसाचो राम नाम सत्य हे केला. हे दाखोवन दिता की हे सरकार ऑपोजिशनाक भिता म्हणून. They could have easily extended a day. In fact, they have curtailed. I fail to understand why does this government fail to protect our rights, and why is this happening time and over again? दोन वस्तू क्लियर जाता. एक म्हणल्यार की प्रमोद सावंत हो एक डुप्लिकेट राम भक्त. जेन्ना दीस डिसायड केले तेन्ना रामनम 30 मार्चाक येता म्हणटा खबर नाशिल्लें. आनी ही रामनम रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे म्हणून अजून मेरेन गोंयांत कित्याक आसा? सगळ्या कडेन भायर ती पब्लीक हॉलिडे म्हणून. सो रामनम ती पब्लीक हॉलिडे डिक्लेअर करची. ज्यो 17 पब्लीक हॉलिडेज आहा त्यो 18 जावच्यो आनी 24 रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडेज आहा त्यो 23 जावच्यो. हें जालें जाल्यार कोणाक कितें वायट जाता? हो पयलो प्रॉब्लेम. रामाच्या नावान तो आमचेर अन्याय करता, ओपोजिशनाचेर. आमच्या खातीर हे मुंह में राम बगल में छुरी हे सारखे क्लियर जाता. कित्याक रामाच्या नावान तो लोकांचे प्रश्नाची उत्तरां दिवपाक भिता हे क्लियर जाला. आनी रामाच्या नावान तो फटिंगपणां करता. हाजे पयलीं बी रेस्ट्रिक्टेड पब्लीक हॉलिडेच्या टायमार असेंब्ली सेशनां जाल्लीं आहा. म्हजो डिमांड असो आहा की आनी एक दीस एक्स्ट्रा वाडोवचो आनी 3 एप्रिलाक हो जो रामनमीच्या दिसाची 30 मार्चाची सुटी घेता ती 3 एप्रिलाक वाडोवन दिवची. What are we actually heading for? Absolutely, the brute majority has made them arrogant and absolutely functioning in a dictatorial manner. Every democratic institution that was meant for the purpose of having a healthy democracy is being ruined by this. Very recently, the Supreme Court has laid down the principles of appointing the Chief Election Commissioner and Election Commissioner to have a free and fair poll. And the principles are that a panel headed by the Prime Minister, the leaders of the opposition and the Chief Justice of India would be the authority to decide on this. So we can see at least we have a judiciary today standing up. Let's hope and pray only God can save this country. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवार बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू.
ओपा जंक्शना कडेन जंय अपघात जातात थंयची दुकानां काडपाचो आदेश उपजिल्लो अधिकाऱ्यान PWD आनी पंचायतीक दिल्लो, पूण कुर्टी खांडेपार पंचायतीन कसलीच कारवाय केली ना. वयल्यान सरपंच दिकाबूल करता. खांडेपारचो समाज वावुरपी संदीप पारकारान आरोप केला. उपजिल्हाधिकारी आणि राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगान ओपा बस स्टॉप शेडीच्या प्रस्नाची दखल घेवन लेगीत अजून मेरेन ओपा बस स्टॉप शेडीचो प्रस्न सुटावो जावंक ना. ओपा जंक्शनार बस स्टॉप शेड उबारपाची थळाव्यांनी मागला. या जंक्शनार शाळेच्या भुरग्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. हाचे आदी लोकांचे बळी गेल्यात. आयकात. डेप्युटी कलेक्टरचे डायरेक्शन जे गावले आसा पळय न्ही ते PWD डिपार्टमेंटाक गावला की तुमी ती जागा डिमार्केट करपाची आनी डिमार्केशनान जर ते गाडे येता जाल्यार ते तुमी काडपाचे. प्लस सेकंड डायरेक्शन गावला ते आमगेल्या विलेज पंचायत कुर्टी खांडेपाराक की तुमी इंडिपेंडंटली एज पर पंचायत राज एक्ट करपाचे, म्हणजे एज पर पंचायत राज तुमी एक्शन घेवपाची. पण अजून पर्यंत पंचायतीन कांयच एक्शन घेतलेलें ना. पंचायत जी सांगता पळय न्ही आमी PWDक धाडला ही सगळी दिशाभूल करता. सरपंच फोट उलयता. एक्चुली 24 डिसेंबर 2021 PWDन हांकां लेटर केल्लें पंचायतीक की आमच्या ज्या जाग्यांचे 2 गाड्या तांकां तुमी परमिशन दिलां काय ना, दिल्या जाल्यार ते रिवोक करचे. पण पंचायतीन तेजेर अजून पर्यंत कांयच एक्शन घेतलेलें ना. कितें एक्चुली पंचायतीन ते रिवोक करपाचें आशिल्लें. बरें, सेकंड थिंग कितें आसा, 2012 तो किओस्क आहा पळय न्ही ताका प्रोविजनल NOC दिल्ली. प्रोविजनल NOC आसता ती फक्त 3 म्हयन्यां लागून आसता. तेणे बाकीच्या डिपार्टमेंटाचे जे डॉक्युमेंट आहा पळय न्ही लायसन बीन ते कंप्लाय करपाचे आनी मागीर एक फायनल NOC घेवपाची. 3 म्हयने जावन गेले. मागीर तेणें एक्चुली लेटर करपाचें आशिल्लें आनीक एक्सटेन्शन 3 म्हयन्यांक. ते तेणें केल्लें ना. आनी प्रोविजनल NOC जी दिल्ली कितें ती NOC पंचायतीन 1 वर्स तुका तेगलें लायसन रिन्यूवल केलें. एक्चुली ते रिवोक करपाचें आशिल्लें कित्याक तेणें एकूय डॉक्युमेंट कंप्लाय करूं ना. जाग्याचो ओनरशीप डॉक्युमेंट दिल्लो ना. इतली फोटिंगपणां पंचायतीन चल्ल्या. ओनरशीप डॉक्युमेंट दिल्लो ना, मागीर लायसनां खंयचीच तेगेलें कंप्लाय केली ना. अशा परिस्थितीन पंचायतीन खंयच्या आदाराचेर तेगेलें ट्रेड लायसन रिन्यू केलें. बरें केलें तें केलें. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 अक्षरशः 8-9 वर्सां तेंच्यांनी रिन्यू केला. प्रोविजनल लायसन हे खंयच्या पंचायत राज एक्टान बसता. आमच्या पंचायतीन पंचायत राज एक्ट चलना, पंच राज एक्ट चलता. पंचायत जे ठरयता पळय न्ही तें फायनल. आतां जे म्हणटा पळय न्ही पंचायती सबड्युटीस चलता, सबड्युटीस चलता. सबड्युटीस मॅटर ना. पंचायतीक क्लियर डायरेक्शन गावला की एज पर पंचायत राज तुमी एक्शन घेया. पण पंचायतीन खंय घेतल्या. चायल्ड कमिशन आसा तेजें इन्स्पेक्शन आशिल्लें आनी त्या इन्स्पेक्शनाक सरपंचाक आपोवंक ना. म्हणजे पार्टी पंचायतीक केल्ले पार्टी पूण सेक्रेटरीक तेंच्यांनी पार्टी केल्ली. जाल्यार सेक्रेटरीन इन्स्पेक्टर वचून येयलो सेक्रेटरी आनी सेक्रेटरीन आमकां रिपोर्ट दिली की अशें अशें जालें म्हणून. मागीर आमी एक ठराव घेतलो की ती जागा कोणाची ती आयडेंटिफाय करपाक. आमी हेजे पयलीं लेटर धाडिल्लें PWD 18 की ती लँड एक्वेशन जाल्यार ती तुमची जाल्यार आमकां डिमार्केशन करून दिवचें, आमी तेजेर एक्शन घेता म्हणून. पूण अजून तर PWDचे कांय रिपोर्ट येवना. आनी हे मॅटर ते सबड्युटायज आसा आनी हे मॅटर ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टर चालू आसा. ताका कितें नंबर बीन आसा सर ते पंचायतीचे. आमी तेका फाटल्या टर्माक खंय फाटल्या बॉडीन तांकां ट्रेड लायसन दिल्लें. आमी आतां ताका सेकंड नोटीस काडिल्ली की रिवोकेशन करपाक ट्रेड लायसन. पूण थोडे रिजन अशें, थोडे कारण अशें येयले की आमी पयलू PWDचो रिपोर्ट घेवचो आनी मागीर ते फुडलें एक्शन घेवचें. GOA365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. त्रिपुरा विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाक स्पश्ट जनादेश दिल्या उपरांत दुसऱ्याच दिसा राज्याच्या साबार वाठारांनी दंगली सुरू जाल्यात. बहुमताचो दावो करपी भाजपा आनी विरोधी पक्षाच्या समर्थकां मदीं केस्तांव वाडत चल्ला. देखून पुलीस गस्त वाडोवची पडल्या. बिरेस्तारच्या निकाला उपरांत जाल्ले हिंसेत बरेच लोक जखमी जाल्यात. सुरक्षा वेवस्था बरीच वाडयल्या. पुलीस सक्रिय जाल्यात. लोकांचेर हत्यारांनी हल्लो जाला. घरांचें लुकसाण जालां. घरांक उजो लायला. संवेदनशील वाठारांनी पुलीस पेट्रोलिंग वाडयलां. 나네 완선은 넉 속지겠지 뭐 나네 속세벨 가
गोवा 365 खातीर हरमन गोम्स, सृष्टी आथानीकर आणि शिवानी सांगेलकार. शुक्रारा राती कडेन कोलवा वाठारांत दोमिंगो फेर्नांडिसाच्या घरात अचकीत उजो लागलो. या घरातले पुराय सामान लासून गोबोर जाले. भुरग्यांची पुस्तकां लेगीत हुलपली. उजो पालोवपी दळान वेगीच घडणूक थळार धांव मारत उजो आटोपांत हाडलो. सुमार 25 लाखाचे लुकसाण जाला. आयकयात रमेश रायक रावतान दिल्लो रिपोर्ट. आज कोलवा हांगा जे दुमिंगो फेर्नांडीस म्हणटा घर आसलें आनी ह्या घराक राती जवळ 12:30 सुमार उजो लागलो. आनी हो उजो लागतरे ही जी घरची जी फॅमिली आसा ही खंय तरी जागी जाली आनी मागीर बोवाळ जालो. आनी बोवाळ जातरे लोक हांगा एकट्यान जाले. फायर टेंडर येयले, 2 फायर ब्रिगेडी येयलो आनी आज हेंची जें घर आसा हें फुली डॅमेज जाले कडेन आसा आनी सगळी घराची जे आयटम आसात हे जळोन गेले कडेन आसात. तितून भितर 2 मोटरसायकली ज्यो आसात ह्योय जळले कडेन आसात. आनी दुसरें म्हणल्यार ह्या दुमिंगो म्हणटा त्या फॅमिलीच्या 2 जाण भावाचे आख्खें भांगर जें आसा ह्या हितूंक लासून गेले कडेन आसा. ह्या भांगराक हे उदक जाले कडेन आसा. आज तेंचे खूब मोठो प्रसंग येयले कडेन आसा आनी तेणी एक अपील केला सरकाराक जाता जाल्यार सरकारान खंय तरी मदत करची विथ द हेल्प ऑफ MLA वयल्यान. कित्याक आज हेंची भुरगीं जी आसात हेंकां भुरगीं 2 जाण एकटो 9थाक आनी एकटी 10थाक शिकताले. तेंची बूक सुद्दां जळोन गेले कडेन आसा, लासले कडेन आसा. तेंची कपडे गेले. सद्याक तांकां रावपाक जागो ना आनी दुसरें तांकां आंगार घालपाक कपडे सुद्दां ना. आमी उज लागलो म्हणून आमी भायर सरली. उज लागलो आवाज जालो तेन्ना भायर सरली. आमी सगळी फॅमिली भायर सरली. सगळे टोटली हे जाता. उज वयर गेलो. फायर ब्रिगेड 2 येयली. पालयत म्हळ्यार चड लेट जालो आनी आख्खे टोटली लॉस जाले आमगेले. ते सगळे आख्खे सोफा हे टीव्ही सगळे भांगार दोनी फॅमिलीक काबार आख्खेच टोटली गॉन लॉस जाले. भांगार 7.5 लाख आमगेले आसा. दुसरे तेगे कितुले इदा तुगे सांग आ 5 lakhs तेगे 5 lakhs आनी मुगे 7 lakhs. आनी कित आयटम गेले तुमगेले? आमगेले सोफा गेला, टीव्ही गेला, 2 बेड गेले, चेअर गेले. सोफा एक चेअर गेला. सोफा आखो फुल गेला. फुल्ली टोटली लॉस जाला. वॉशिंग मशीन गेला आनी भुरग्यांगे बूक लासले. एकलो भुरगो 9th आहा, एकलो SSC आहा जेवढो दुसरे बागा गेले. आखो टोटल लॉस जावन गेले आमी. हेल्प मागता तुमी सरकारा कडेन? हेल्प आम CM मागो सोदताय. आमगे MLA आमकां चोयचे. आमी MLA कितें दिचे फावंडाचे कितें मेट जाल्या आनी हे घरा हेल्प करचो आमगे बांदपा. नाजाल्यार पावसा आमी ही रावतली. आमकां आतां राव पासून आनी घर ना. एक रूम पासून सेफ्टी ना सामको. हे तुम चोयचे. सो हांव राती कडेन बहुत शिंके तेतून न्हिदोंक गेलें. सो बायगे आयज प्रिलिम्स 10th स्टँडर्ड आहा. ते म्हणून मामा तूं वच न्हिदो आपूण आपणांगे लिसांव करता. सो तेगे ते इंग्लीश आहलो प्रिलिम्स. सो ते शिंता आसतना तेंचो हें चोयल नुसता धुंवर आनी तेण मागीर बॉल इंगे हें जालें म्हूण मागीर तें गेलो तेशें. तेणें म्हाका पयलें मामा उज पेटलो म्हूण आख्खो रूम गेलो. आनी कित गेले तुगेले? मुगे वॉशिंग मशीन गेलें, कुकिंग रेंज, कबर्ड, गोल्ड. मागीर भुरग्यांगे 10th स्टँडर्ड बुक्स, धाकट्याकले 8th स्टँडर्ड बुक्स, युनिफॉर्म्स आनी गोल्ड आनी कुकिंग रेंज, ओवन. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समृता खणगावकर आणि शिवानी सांगेलकार. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वर्सावळी प्रमाण आल्तींच्या निर्मला इन्स्टिट्यूटाचे आबोल्यांचे फेस्त अंदू बायलांनी वाजयल्ल्या घुमटांनी गाजलें. आबोल्यांच्या परमळान फुल्लें, संगीताच्या तालार धरलें. दादोसकायेची गजाल म्हळ्यार पारंपारीकताये बरोबर आधुनीक विज्ञान तंत्रज्ञानाचो सुमेळ अणभवपाक मेळ्ळो. गोवा 365च्या आमच्या पळोवप्यां खातीर आमी घेवन आयल्यात वेंचीक आबोली. Today we are at the Nirmala Institute for their festival that they are having, and we are taking part in the face painting competition.
Yeah. So this painting is for you. This painting is taught to you, or you learn by yourself? This painting was not taught to me. I learned it by myself. I just went on the internet and saw and taught myself this drawing. So you enjoy the painting? Yeah, I quite enjoyed this. So these products that you see over here, they are all handmade. We'll start with our gel candles, which are 150 rupees each and 250 for a pair. Then we have our scrunchies, which are based on our theme water. Then that is for 120. Then we have our batwa pouches, which are handmade, and it is for 150 rupees each. We have our leaf sprinklet dishes, which are used to be kept as our ornaments or any other small products. That is for 200 rupees each. Then we have our candle stands, which are for 150 rupees each, and as a pair it's for 300. When we look at the need of the hour, it is to cater to the environment, and our college does it in a very beautiful way through talks, through song and dance, through exhibition, and of course games and participation. And as I went round, I saw the stalls where they had prepared some items which were not outside stuff but made by the students. Right now, हांव सद्याक आबोल्याच्या फेस्ताक ऑर्गनायज बाय निर्मला इन्स्टिट्यूट आणि कालूस बाबा वांगडा कालूस द वन एंड ओनली घुमटाचो मॅन एंड ही हॅज डन अ रियली अमेझिंग जॉब रायट नाव. कित्याक काय म्हणून जाल्यार 100 चेडवांनी घुमटां वाजोवन कितें आवाज कालो आख्ख्या गोंयांक शिरशिल्लो आसतलें आमचें आंग. आनी हिंगा एक्सपिरियन्स म्हणटा तें कितें मेळ्ळां काय म्हणून जाल्यार आबोल्याच्या फेस्ताक तुमी कल्चर, फूड, गेम्स आनी गिन्सा भासाची आमची आयडेंटिटी पळय आहा पळय गोंयची आयडेंटिटी आहा पळय ती तेंच्यांनी दाखोवन दिल्या. एंड इट्स वन ऑफ द ब्युटिफूल कल्चर. आयज हांवें 100 चेडवांक शिकोवन घुमट आयज इतली खूश भोगता की the girls have taken the घुमट and आमच्या चेड्यांक आमकां फाटीं उडयल्यात कशें दिसता. पूण आयज इतलें बरें दिसता की हे घुमटो घेवन हांवें निर्मला कॉलेजीन हे आबोलीचें फेस्त एंड ट्रेडिशनल आमचे रुट्स सांबाळून दवरले. पूण ताका लागून म्हाका इनवायट केलो हांव आनी फली बाबा वांगडा आमी एक वर्कशॉप केलें आनी ते वर्कशॉप इतलें फॅन्टास्टीक जालें आनी ऑला बाबा बरें आमी नाचले वाले. आय एम सो हॅपी एंड आय थँक निर्मला कॉलेज एंड मिस प्रिंसिपल डिलायला. थँक यू व्हेरी मच. आनी बाय चान्स कोणाक समज हें चुकलां, कोणाक समज हें मेळोंक ना आनी हे व्हिडिओ 360 गोवा 365 माध्यमांतसून तुम्ही पळयता तुमी हें चुकलां जाल्यार मागता नेक्स्ट इयराक या आबोल्याच्या फेस्ताक टू एक्सपिरियन्स मॅजीक मिस्टीक आमची आयडेंटिटी आनी आमचें हें घुमट. Hi, I'm Olav and I'm attending this festival since the first festival I can say, and every year it is improving. So this year I felt like dancing when somebody else was performing. It's because the sound is very nice. I think the stalls are something different which I've not seen for the last few years which I'm coming here, and today I'll be performing a song on Aboli. तशेंच आमचें गोंयचें लायक अबाउट गोवन कल्चर, अबाउट गोवन फार्मर्स, आमचे गोंयचे काजू कारबाव, रांपोणकारांचे. सो आय हॅव कंबायन्ड ऑल दॅट इन टू वन मेडली एंड आय विल बी ग्रोविंग इट रायट नाव. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी. गोवा वेल्ला स्पोर्ट्स क्लबान युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब ऑफ सेरावलीक 1-0 गोलांनी हारयलो. गोंय पावंड्या वयल्या अंतरगांव सेरावली ग्रामपंचायत चषक फुटबॉल सर्तीचे निमाणे फेरयेत पावले. हे सर्तीचो निमाणो सामनो 5 मार्चाक जातलो. गोवा वेल्लाचो सामनो कुंकळे युनियना कडेन जावपाचो आसा. खेळाच्या 6व्या मिनटाक विक्रांत मांगवेलकारान उदय कुंडयकाराच्या पासार गोल मारून सेरावली बार खालाच्या गोलकीपराक कसलीच संद दिनासतना गोवा वेल्लान आघाडी घेतली. गोवा वेल्लाक निमणे फेरयेंतली सुवात निश्चित करपा खातीर सुरवेच्या गोलाची गरज आसली. पळयात सामन्याची झलक.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, सुभाशीश गोवेकार आणि भक्तीपय बाळगी. फुडल्या सप्तकांत वाडट्या तापमानांतल्यान मातशीशी धादोसकाय मेळपाची शक्यताय आसा. फुडले 2 दीस चडीत तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. त्या उपरांत तापमानात सुमार 2 डिग्री सेल्सियसांनी उणाव जातलो. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. शेनवारा दनपरा राज्यातल्या भौतीक वाठारांनी तापमान 38 डिग्री सेल्सियस नोंदयले. आयताराय तें तशेंच उरूं येता. चडांत चड 37 सेल्सियसांचो अदमास आशिल्ल्यान आनीक एक खर दनपार अणभवपाक मेळटली. आयतारची रात मात थंडसाण दिवपी थारतली. उणें तापमान 22 मेरेन सकयल देंवूं येता. बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. आयतारा सरासरी परस 4 ते 6 डिग्री सेल्सियस चड उरूं येता. 8 तारखे मेरेन सुकें हवामान. आयतारा चडीत आनी उणें तापमान 37 आनी 22 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.